हांव स्ट्रॉंगली कंडेम करता हे जे काल आमी गोंय साहेबाचेर स्टेटमेंट केला टेररिस्ट म्हणला आनी कितें म्हणला ताका तेजे स्टर्न एक्शन जावपा जाय चीफ मिनिस्टर मुगे शिटकावणी प्लीज टेक एक्शन दिस इज नॉट टॉलरेबल इन आवर स्टेट दिस इज नॉट टॉलरेबल इन आवर कंट्री आमी सपोर्ट केला गव्हर्मेंटाक हें करपानी दिस इज समथिंग अनटॉलरेबल एक एकलो मनीस येता आनी कितें स्टेटमेंट दिता आनी आमी गोंयची पीस पेडी करता हें चलपाना हेजें एक्शन जावपा जाय आनी एक्शन कितलो जावपा जाय प्रमोद मुतालिका भाशेन एक्शन जालां ते भाशेन एक्शन जावपा जाय वी विल सी विल प्रेस अपॉन द चीफ मिनिस्टर हें करपाक दिस इज क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स एंड ऑल बाउंड्रीज दिस इज अनटॉलरेबल पोतपोतून हे इश्यू रेज करताय लोकांक डिवायड करपाक लोकांक हें करपाक लोकांक त्रास करपाक इट इज नॉट करेक्ट all the MLAs are voicing. I have spoken to 3-4 MLAs who are voicing concern. Even I have spoken to MLAs who are there for their function, and they are quite disturbed about the whole thing. Nobody from Vitola Kona Nake. He forgot inside Kurpak Laka. This is, I will not tolerate this. As an MLA, it is unbecoming of government to have this type of things in the state of war. अशें करून इतली करप आनी इतले आमी चड मुखार करप आनी आमी वोग रावप हें सारकें ही हॅज डिपली हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द कॅथलीक रिलीजन आमी क्रिस्तांव भावा गेले जावं क्रिस्तांव आमगेले रिलीजनाचे सेंटिमेंट्स भरपूर हर्ट केले तेणें तेजेर एक्शन जावपा जाय तेका अरेस्ट करून भितर उडोवपा जाय ऑर्गनायझराचेर हें जावपा जाय एक्शन जावपा जाय आनी तेच भाशेन हेच्या मुखार जायना जाच्या एक्शन जावपा जाय तो मुखार आनी कोण येना जाच्या हे स्टर्न वॉर्निंग सीएम आसपा जाय आनी हे सीएमाक आमी प्रेस करतले करपाक इट्स हाय टायम द चीफ मिनिस्टर हॅज टू इंटरव्यू एंड टेक एक्शन बिकॉज आय थिंक दिस इज गोइंग अ लिटल बिट आउट ऑफ हँड